हांगा एक्सटेंशन सायडीसून अशे रस्त्याक लोकांक चलपाक बीन मेळोंक जाय तेचे एक्सटेंशन बीन केला, सायडीक रूम बीन काडले आनी आतां कशी असूक सुविधा करून दिला ती. सो आतां डेड बॉडी व्हरतना बीन कशें जाताले की व्हेले जाल्यार तांकां प्रॉब्लम, पावसाचो सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम जाता. आतां तशें जावचें ना, शिर्डी खातीर तांकां मातशी डिफिकल्टीज, आमचें काम कितें डिफिकल्टीज लोकांचे जितले आमी कमी करूं शकतात तितले आमी ट्राय करतात आनी तितले जाता आमच्या कडेन. धाकटें काम आसूं काय व्हडलें काम आसूं न्ही, पळोवपाक मशानभुमी गेल्यार खूब धाकटें काम आहा पण हें खूब व्हडलें. त्याच्याच फॅमिलीक कळता जो आपले घेवन येता ताका भगवा सुद्दां नजर आसतले जर पावस पडलो आनी फूल वले जाले आनी कितले तांकां प्रॉब्लम जाता आसतले हांगा. ते तरी सरान आमचे हांगाचे पंच मेंबरान एक्टीव रावन ते तरी काम ट्राय केलां आनी हे काम कंप्लीट केलां. बारीक बारीक अशी खूब डेव्हलपमेंटाची कामां करून करून मोठी जातात ती. तेतूंतले हे दुसरे का तिसरे काम आहा. सर आमचे प्रत्येक बारीक गजालीक सुद्दां हांगा सर तुमी येतात ते आमकां मोटिवेशन मेळटा की आमी सुद्दां आमच्या वाड्यार आनीक काम करपाचें आनी तुमची उपस्थिती लावपाची. अरबगन स्मशानभूमीचे आमचे माननीय आमचे आमदार श्रीयुत प्रवीण भाई आर्लेकर यांच्यानी केल्ले आसा. आमचे ह्या भागान स्मशानभूमी चडश्यो म्हणजे भाडकाराचे एनओसीक लागून चडश्यो रगडटा. तेन्ना आयज ही स्मशानभूमी आयज सगळ्यांक लागून खुली केल्ली आसा. कित्याक सांग लोकांक बसोंक म्हणजे जेन्ना डेड बॉडी तेजी ह्या करता जळयता तेन्ना बाकीचे अशे म्हणजे बेश्टे पावसान किंवा वतान रावचें पडटा. ताका लागून आयज ही हांगा शेड तयार जाल्ली आसा. आनी आमी आयज हांगा आमच्या स्मशानभूमीचे आयज आमी ओपनिंग हांगासर म्हणजे ऑलरेडी आहले ही रिनोवेट केल्ली आसा. तशेंच आमचे आयज हांगा झडपी अध्यक्ष सिद्धेश नाईक, तशेंच आमचे कडपे, तशेंच आमची पंचायतची सरपंच, तशेंच मेंबर आयज सगळे हांगा उपस्थित आहा. तेच गांव भाव सगळे आयज खरें म्हटल्यार आयज चडसो प्रॉब्लम आहा तो आमच्या पेडण्यान स्मशानभूमीचो. आनी तो स्मशानभूमीचो जाता इतल्या ह्या 5 वर्सां भितर हांव जाता इतलो हो प्रॉब्लम सॉल्व करून दितलो. म्हाजो असो विचार आहा की ते गांवांनी ही स्मशानभूमी आसची आनी ती हांव करून तांकां अवेलेबल दितलो.